Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्यानो आता आम्ही नवी शिकवण प्रारंभ केली आसा. गेल्या शिकवण्यात आम्ही EWK नॉन म्हणल्याची बाप्तिजमाशन बॅप्टिझम ह्या विशयात आम्ही आयकल्ले आसा. कशें बॅप्टिजमांत आमकां कितें घडटा, आमी देवा बापाचे पुतो जाता, जेजूचे व्हंकल्यो जाता, आमी जेजूकूच न्हेसता आमी, हें पुरो आमी आयकल्लें आसा. आज आमी पवित्रत्म्या विशयान त्याच शिकवणदाराची शिकवण पवित्रत्म्या विशयांत आमी पवित्रत्मो ताचे मिसांव कितें, ताचे मिसांव आमच्या जिवितांत एक्टिवेट करचें कशें, ताच्या पयलें पवित्रत्म्याक आमी रिसीव करचें कशें, हाऊ टू रिसीव होली स्पिरीट, हाऊ टू एक्टिवेट द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरीट, द पावर विदिन अस, आमच्या भितर ती सकत पवित्रत्म्याची सकत आसा, ती एक्टिवेट करचें कशें ह्या विशयांत आमी समजतले. आज पयलें हाऊ टू रिसीव द होली स्पिरीट म्हणल्या विशयांत आमी आयकता. पळया, आमकां जुआंवचो वंजेल 7वो अध्याय 30 आनी 9 वचन अशें सांगतात. John chapter 7 verse 39. आपणाक सत म्हणतल्यांनी जो असलेल्या पवित्र आत्म्या विशयांत जेजून अशें म्हणलें, जेजू अजून महिमेवन जावंक नातलो, देखून पवित्रत्मो दिवंक नातलो. म्हळ्यार अर्थ कितें? भोवशा सुरविल्या सिसान की भोवशा कन्फ्युजन आहलें दिसता. आमकां हें अशें म्हळ्यार कितें अर्थ आमी जाणा जावंक पवित्र करया, प्रयत्न करया. पळया, देवान आमकां जोएल प्रवादी मार्फत कोंकणी बायबलांत 3ऱ्या अध्यायाचे पयलें आनी 2रें वचन, इंग्लीश बायबलांत चॅप्टर 2 वर्स 27-28 आयकूंक मेळटा. ह्या उपरांत सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो. तुमचे पूत आनी तुमच्यो धुवो प्रवाद करतली. तुमचे जाणटे स्वप्नां सोपनेतली आणि तुमचे तरणाटे दर्शना देखतेले. साकरांचेर आणि चाकरणींचेर पर्यंत त्या दिसांनी हांव म्हजो आत्मो घालतलो. पळया, देवान बसयल्ले आसतना जेजू महिमे बरी जाल्ल्या करीत पवित्रत्म्याक धाडूंक ना म्हळ्यार कितें कारण आसतलें आमी जाणा जावंक आसा. पळया, पयल्या सुवातेर आमकां गोत्त अशें की देवान आदामाक आनी एवेक रचलें आपल्या सारक्या सोबायचें, आपल्या स्वरुपाचें जावन तांकां रचल्या वेळार कितें घडलें की आदाम बापान तें पाप आदारलें, तें आडवरलें फळ केलें, ते दाळा मनशाक मरण आयलें. पाप केल्लें, एक ट्रिजन एगेन्स्ट गॉड, देवद्रोही, धर्मद्रोही म्हणवेत. आनी ताणें खाली पाप आदारलें मात्र न्ही, बगार आपणाक देवान दिल्लें सगळी पृथ्वी सृश्टी देवान आदाम बापाच्या अधीन दिल्ली. ती काण सैतानाच्या हातान देवन सोडली आनी आदामाक आनी आमकां सर्वांक, आदाम वरवीं आमकां सर्वांक मरण आयलें आनी आमी सैतानाचे गुलाम जाले. पळया, बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 26 आनी 28 तिके वाचले. आणि देवान म्हणे आमच्याच रूपाचो आणि आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करूया. दर्याच्या मासळेंचेर, ऐकया, दर्याच्या मासळेचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर रानवट मनजातींचेर आणि धरणीर चरतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान तांकां आशीर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी चढा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या मासळ्यांचेर
अंतराळाच्या सुकण्यांचे अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आणि पृथ्वीचेर आनी पृथ्वीचेर जियेतेल्या सर जियेतेल्या सर मनशांचेर अधिकार चलले. अधिकार चलया. पळय, अधिकार दिल्लो आदाम बापाक, आनी आदाम बापान पाताक आदारलेल्या घडये ताका मरण आयलें. आमकां ताचे वरवीं आमकां मरण आयलें म्हणटा. भगवंत पावलो रोमाकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्यायाचें 12वें वचन पळयात. एक मनशा वरवीं एक मनशा वरवीं संवसारान पाताक भितर सरलें आणि त्या आनी त्या पातकाक लागून आयलें. मरण आयलें. अशें सर मनशांनी अशें सर मनशांनी पाताक आदारले जाल्यार पाताक आदारले जाल्ल्यान मरण सगळ्या मनशाकुळाचेर सगळ्या मनशाकुळाचेर विस्तारले. पळया, सगळ्या मनशाकुळाचेर 6000 वर्सां फाटीं आदामान केल्लें पाताक आज आमच्या सगळ्या मनशाकुळाचेर तें विस्तारलां. अशें आसतना मोगाचें न्हू, आतां मनीस देवान आपल्या सारक्या सोबायेचें रचलें म्हणटाना अमरतो. मनशाक अमर जिवनपणाक रचलें आनी ताका मरण नातिल्लें. पातका वरवीं देंवचाराच्या मोसराक लागून मरण आयलें. अशें आसतना देवान आनी ह्या सगळो अधिकार कोणाच्या हातान जालो? देंवचाराच्या हातान जालो. देखूनच जेजू म्हणटा देंवचार ह्या संवसाराचो अधिपती देव, संवसाराचो देव म्हणटा भगवान पावलो. ऐकाय आमी वाचेलांत 14व्या अध्यायांत 30 वचन तिके वाचपे. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 30. आता ह्या संसाराचो अधिपती लागीं जाला आसता आनी चड वेळ हांव तुमचे कडेन उलयना. पुरो हांगा कितें सांगूंक हांव शकता, देव जेजूच म्हणटा ह्या संसाराचो अधिपती देंवचार. आनी सांग पावलो 2 कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत 4व्या अध्यायांत 4वें वचन. 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4. सुवार्तेचो उजवाड ताणी पळयनाय म्हणून ह्या संसाराचो अधिपती हांगा पळय अधिपती म्हणलो वर्ड यूज केला. इंग्लिशांत पावलो इंग्लिशांत आमी वाचल्यार गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड. वय मोगाचें न्हू, त्या देखून कितें जालें, वो संवसाराचेर अधिकार कोणाचो जालो? देंवचाराचो जालो. आनी आमकां पाताक आयलें आनी देंवचार आमकां आपलो गुलाम करून काणयो लागलो. आमी ताचे गुलाम जाल्या. आतां आमी गुलाम जाल्या म्हळ्यार आमकां मरण आयलें, आत्मीक मरण. तें आत्मीक मरण जाल्ल्यान मरण पावल्ले ह्या स्पिरितान. हांव स्पिरीट म्हणलो वर्ड यूज करता, कित्याक म्हळ्यार कूड आत्मो आनी प्राण म्हणटा. भगवान पावलो पहिल्या तेसलोनिकेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या अध्यायांत 23 वचनांत आमकां प्राण आसा. आमचो प्राण स्पिरीट, यू आर स्पिरिच्युअली डेड म्हणटा सांग पावलो. त्या देखून आमकां सारकें गोत्तस जे आमी पाताक आदारले जाल्यार आमी स्पिरिच्युअली डेड. ह्या स्पिरिच्युअली डेड जाल्ल्या स्पिरिटांत देव पवित्र आत्मा जियोंक जायना. पहिल्या सुवातेर पातका वरवीं म्हजो आत्मो ह्या स्पिरीट पोल्युटेड मेळो जाल्ल्या आत्म्यांत देव जियोंक साध्य ना. आनी देव बाप आमकां वतस जे तो नितीवन, तो सोर पदवेदार वय ताणें सैतानान मोस्कन भुलोवन पाताक आदारन हो संवसार ताचे अधीन कणकाण गेलो आनी मनशाक आपलो गुलाम कणकाण गेलो आनी मनशाक मरण आयलें. देव बाप नितीवंत जाल्ल्यान तो नितीवंतपणानच कायद्यासरीच लिगली म्हणटा, लॉफुली मनशाची सोडवण करूंक मुखार सरलो. पळया, आपलो अधिकार आसा म्हणून एक टायरंट म्हणटात न्ही, टायरंटा भशेन देंवचाराक कांयच पदवी ना देवा मुखार. ताचे जावन फाटी काणगे तें देवा बापान तशें करूंक ना. लॉफुली, कित्याक आपणे कायदो दिल्ल्या मागीर देव बाप आपलो कायदो आपुणूच पाळटा.
त्या देखूनच आमकां सोडवण दिवची गरजेची. मरना जावन आमकां अमर जिविताक परत्यान हाडचें गरजेचें जावन आहलें. पळया, आमी मरण जोडून घेतलें, पूण देव बाप आमकां परत्यान त्याच कशें आदाम बापानी येव देवाच्या सहवासान जियेताली, त्याच त्या पयल्या सहवासांत आमकां हाडच्याक आमी देवाच्या सारक्या सदांची पयलीं कशें आहलें तशेंच आमी जावच्याक कायदेसरी लॉफुली लिगली आमकां रिडीम करची गरज आसली. त्या देखून आपल्या पुताक देवा बापान बलिदान जावन आमचे खातीर भेटयलें, आनी त्या देखून जेजू आमचें तें मनशा सैम विद्रूप जाल्लें सैम. पळया, आमी देवाच्या सारक्या स्वभावाची जाल्लीं आसल्यार तें सोडून आमी देवचाराक आयकल्ल्या वेळार कितें जालें, आमकां देवचाराचें सैम आयलें. गर्व, राग, जिद्द, हागेतन नाबोगसाणें, मोसोरू, अनिस्कळपणू, adultery, fornication, prostitution, incest, pedophile आनी कितें पुरा हर एक तराचें पाताक आयलें. आनी ग्रीड, ग्लटनी, स्लॉथ, आमी देवचाराचेंच रूप आमचें जालें, विद्रूप जालें आमी. आनी हें विद्रूप जाल्लें सैम परत्यान आमकां देवाच्या सारकें जवाची करच्याक जेजून आमचें सैम मनशा सैम आपणाचेर घेतलें. आनी आमची शिक्षा ताणें सोंसिचें पडली, हें कोणान तो वसिचें पडलो, आनी ताणें थंय आमची सोडवण करचे खातीर सर्व आमची शिक्षा आपणाचेर घेतली. आनी तो पुनर्जीवन जावन उठलो. आनी पुनर्जीवन जावन उठून आमकां ससनाची सोडवण जोड दिवच्याक आपलें रगत काणयोन अति पवित्र स्थानांत, होली ऑफ होलीज म्हणटात, होली ऑफ होलीज, त्या अति पवित्र स्थानांत जेजू भितर सरलो. हिब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत chapter 9 verse 12, Hebrews chapter 9 verse 12. पूण येदोळूच लाभलेल्या ही बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक, ह्या बऱ्या वस्तूंचो श्रेष्ठ याजक ख्रिस्त आयलो, आनी चड वर्त्या, आनी चड वर्त्या, आनी चड संपूर्ण, आनी चड संपूर्ण पवित्र स्थानांत उतरलो. हो तंबू मनशाच्या हातांनी बांदलेलो न्हय, मनशाच्या हातांनी बांदलेलो न्हय, निजायकी तो ह्या सृष्टीचोच न्हय, आणि एकच पावटी हो पवित्र स्थानांत तो भितर सरलो. भितर सरत असतना बोकड्यांचे आणि पाडक्यांचे रगत काणयोन न्हय, बगार आपलेंच रगत काणयोन तो भितर सरलो. आणि सासनाक बाळतात इटर्नल रिडेम्पशन सासनाक बाळतात असलें सोडवण ताणें जोड दिली. पळया मुगाचो न्हू, जेजून हें पुरो सोंसिचें पडलें आनी आपणाचें रगत काणयोन ताणें अति पवित्र स्थानांत भितर सरचें पडलें. अति पवित्र स्थानांत भितर सरल्या वेळार आपले रगत काणयोन तो भितर सरलो. आनी तें रगत अति मोलादीक रगत, पुताचें रगत देवा बापान स्विकार केलें, एक्सेप्टेड. क्या जाल्यार पापान तें रगत एक्सेप्ट केलें, देवाक जेजूक महिमा मेळ्ळी, स्विकार जाल्ल्या तक्षण जेजूक महिमा मेळ्ळी. गॉड वॉज डिक्लेरिंग टू द होल युनिवर्स, सगळ्या संवसाराक वय लिगली लॉफुली म्हज्या पुतान सगळ्या मनशा कुळाची सोडवण जोड दिला. गॉड वॉज डिक्लेरिंग, देवान सगळ्या सृश्टीक प्रगट केलें. आनी ह्या वरवीं कितें जालें, केदाळा मनीस पातकावरी मरण जोड घेतलो मनीस आतां ताका सोडवण लाभली आनी ताका ताचो आत्मो नितळ जावंक जेजून वरयल्लें तें रगत फाव जालें. आनी ताच्या त्या स्पिरिटान, ताच्या आत्म्यांत पवित्रत्मो जियोंक देवा बापान धाडूंक केला. महिमा मेळ्ळी जेजूक, तेदा पवित्रत्मो रिलीज जावंक फाव जालें. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. पळया मुगाचो न्हू, आतां पवित्रत्मो
येता. कसो येता? धर्मदूतांच्या कृत्यांत 2ऱ्या अध्यायांत पहिले आणि 2रे वचन तिके वाचपे. पेंटेकोस्ताचेर परबेचो दीस पेंटेकोस्ताचो परबेचो दीस आयिल्लो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर एका सुवातेर संगता मेळोन आसले तेदवा एकच जाणे कठीण जड वारें आयिल्ल्या बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आणि ते बसून आसले त्या घरांत भरलो. हांगा पळया, पवित्रत्मो आयलो म्हणटाना कठीण जड वाऱ्या बसून आणि ते बसून आसलेल्या जाग्यांत संपूर्ण तरान भरले. पळया, ते खंय बसून आसले? सेनेकल म्हणटात, माळया सुवातेर बसून आसले म्हणटात. आणि थंय 120 जाण थंय आसले. थंय बसून आसल्या जाग्यार थंय पवित्रत्मो आयलो, देवून आयलो आणि ती सुवात भरली. आता आमकां गरजेचें कितें म्हळ्यार आमी सारकें जाणा जायचें जाल्यार पळया, बॅप्टिजम इंग्लीश वर्ड हांव यूज करता. पवित्र स्नान म्हणल्या वेळार आमकां तितकें कन्फ्युजन जावंक पुरो. बॅप्टिजम म्हणलो वर्ड यूज करता. बॅप्टिजम आणि इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट हे 2 वर्ड आमी सारके समजून काडचे. बॅप्टिजम म्हळ्यार शिकोणकार सांगता इमर्शन. बॅप्टिजम म्हणल्याचो अर्थ इमर्स. पळया, जेजू म्हणटा, जो हांव तुमकां पवित्र स्नान दिलें, धर्मदूताची कृत्यां 1 अध्याय 5वें वचन तिके वाचपे. बापान बसयल्ल्या देण्याची वाट पळोवन रावाजे म्हणून ताणें तांकां ताकीद दिली मुखार. आणि ताणें म्हळें त्या बसवण्या विशयांत म्हज्याच तोंडांतलें अशें तुमी आयकलां. जुवावन उदकाचें स्नान दिलें. पण तुमी आणि थोड्याच दिसांनी पवित्रात्म्याचें स्नान घेतले. देखून हांवें सांगलें आतां पवित्र स्नान आणि बॅप्टिजम इन द स्पिरिट. ते पवित्र स्नान उदकाचें जुवान बाप्तिस्तान जॉर्डन न्हंयेंत कितें केलें? तांकां बुडयलें, इमर्स. तशेंच जेजू म्हणटा पवित्रात्म्यान तुमी पवित्र स्नान घेतल्यात. म्हळ्यार बॅप्टिजम इन द होली स्पिरिट. यू विल बी बॅप्टायज्ड बाय द होली स्पिरिट. म्हळ्यार कितें? इमर्स्ड. बॅप्टिजम म्हळ्यार इमर्स म्हळ्यार. आणि आता नेक्स्ट आमी तिके आयका 2 संगत्यो घडतात हांगा. पेंटेकोस्ताच्या दिसा 2 संगत्यो घडल्यो. कितें त्यो? पयलें पवित्रात्म्याचो जागो संपूर्ण भरी लागलो. ते पुरो पवित्रात्म्यान भरले. इमर्स्ड इन द होली स्पिरिट म्हणवे ताका. फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट चॅप्टर 2 वर्स 4. ते सोमेस्त पवित्रात्म्यान भरले आणि त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाचा सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. हांगा पळया 2 संगत्यो घडल्यो. एक पवित्रात्म्याचो सगळी सुवात. आता हांगा आमी आसो हें घर, हांगा रूम, हांगा फुल्ल पवित्रात्मा भरलो. म्हळ्यार 120 जाण तांचो पवित्रात्म्यान भरले. एक. दुसरें, पवित्रात्मा तांचे भितर इनफिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट. दे वर फिल्ड विथ होली स्पिरिट म्हणटा. दे वर फिल्ड विथ होली स्पिरिट. आणि त्या आत्म्याच्या बळान वाचा शक्ती दिल्ल्या प्रकारे ते उलोवंक लागले. आता हांगा 2 सांगत्यो. सारकें समजाचें जाल्यार पळया, हांगा एक व्हडली वॉटर टँक आसा. म्हणजे त्या व्हडली वॉटर टँक आसा आणि त्या वॉटर टँक फुल्ल उदक आसा. त्या टँकीन फुल्ल उदक आसा आणि चिंत्यान तुमकां हांव बुडयता, त्या उदकान बुडयता. यू आर इमर्स्ड इन द वॉटर. तुम्ही उदकांत आसात, तुमकां उदकान बुडयला, पूण तुमचे भितर उदक ना. तुमचे भितर उदक ना. की नाही?
हे इमर्शन. दुसरे दे वर फिल्ड विथ द होली स्पिरिट. आता पवित्र आत्मा तांचे भितर रिगलो, भितर सरवालो. म्हणजे ही कूड आमची देवा पवित्र आत्म्याचे टेम्पल जालें आनी देव पवित्र आमचे भितर जियोंक सुरू केलें. पळया मोगाचे न्हू, त्या देखूनच आमकां केदार पवित्र आत्मा आमचे भितर कित्याक पयलीं येवंक महिमा देजूक मेळल्या शिवाय येवना. कित्याक म्हळ्यार चिंत्या म्हजें एक घर भाड्याक दिलां, या म्हजो एक जागो आसा. त्या जाग्यार हांव भायल्या गांवांत काम करनासा आनी त्या जाग्यार कोण घेवन एनक्रोच करता. हांव 2-3 वर्सांनी येतना हांव पळयता कोण परकी मनीस म्हज्या जाग्यार एनक्रोच करून बसला. ताका उठ म्हणटा, हांव भायर सर म्हणटा, आयकना. तेन्ना हांवें कितें करिचें, ताचे विरुद्ध लॉ सूट करिचे, दावो मांडिचे आनी ताका कोर्टाच्या ऑर्डरा प्रकारे भायर घालिचे. तशेंच घडलें. केदार आमी ते नाटवरलेलें फळ केलें आनी सैतानाचे गुलाम जाले. आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदिर पयलें अमर जिविता खातीर रचल्ली. आमी सैतानाच्या अधीन दिवन सैतानाचें सैमच आमकां आयलें. तेंगे येतात सांगलें गर्व, राग, जिद्द सगळी आमी सैतानाचें प्रतिरूप जाल्ल्या बरें जालें. आतां कितें, आतां आमी देवाचें परतून नवें सैम आमी जोडून घेवंक आसा. देवाचें सैम जोडून घेवंक आसा. त्या देखूनच देवान तें एविक्शन नोटीस दिजें. देवान देवचाराक आमच्या जिवितांतल्यान भायर घालिचे. भायर घालिचे जाल्यार जेजून कुर्सार मारून आमकां आपल्या रक्तान मोलाक घेतलें, देवचाराक भायर घालें आनी आमकां नितळ केलें. आतां हें ग्रावंड कशें एविक्शन केल्ल्या मागीर आमी त्या घरांत त्या जाग्यार वचवेत. तशेंच पवित्र आत्मा हें मंदिर देवा पवित्र आत्म्याचें मंदिर जावंक जेजून व्हरतें मोल दिवन जें पडलें आनी तें मोल दिवन हें नितळ केलें. नितळ केन्न देवा पवित्र आत्म्यान हांगा वस्ती करूंक योग्य केलें. तशेंच म्हाका पवित्र आत्म्यान इमर्स केलें. बॅप्टिझम इज द इमर्शन आनी infilling of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा dwells in me. म्हजे थंय जियेता. मोगाचे न्हू. आतां पळया जें कितें जेजून केलें, आतां पवित्र आत्मा आमकां हारी एकल्यांक जी कोण आमी जेजू क्रिस्ताक सत मानून म्हजो सोमी आनी धनी म्हणून आमी स्विकार केला, आमकां हो पवित्र आत्मा जेजून जोडून दिला. तो आमचे थंय वस्ती करता. आनी वस्ती करता म्हळ्यार कितें, आतां आमकां वता ED एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट म्हणटा, एनफोर्समेंट डायरेक्टर नाजाल्यार CEO म्हणटा, चीफ एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर, रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर, न्हय सगळ्या टर्म्स आमी यूज करचे जाल्यार देव आनी जेजू सरगार खावन अधिकार चलयतना हांगा संवसारी पवित्र आत्मा आमचे थंय रेसिडेंट ऑफिसर, एनफोर्समेंट डायरेक्टर. जे कितें नव्या सल्ल्याच्यो सर बसवणे आसात ते एनफोर्स करचे कोणें, पवित्र आत्म्यान. पळया आतां हांवें एक जागो परचेस केला, ताका सेल डीड जाता, सेल डीड जाता, ताका मोलूय दिलां, सकयल जाता. जागो कोणाचो म्हजो जायचे, वय की न्हय. जायचे जाल्यार म्हाका पोजेशन दिजे, म्हाका जाग्याचो ह्या घराचो पोजेशन दिजे. तशेंच कितें देवान एक लिगल डॉक्युमेंट जाला, जेजून आमकां आपल्या रक्तान मोलाक घेवन ही देवाचे पूत दुवा म्हणलें टायटल डीड फावो जाला, आपणाचें व्हंकलो म्हणलें टायटल डीड फावो जाला, देवा पवित्र आत्म्याचें मंदिर म्हणलें टायटल डीड फावो जाला. पूण तें एक्झिक्यूट करचें कोणें, पवित्र आत्म्यान. एनफोर्स करचें कोणें, पवित्र आत्म्यान. पळयात सरळ उतरांनी सांगचें जाल्यार जेजूच्या घयांनी आमी गुण जाल्या. केदी खंयची पिळा आसूंक पुरो ती, पूण ती बसवणी
जारी करचे कोणा पवित्र आत्म्यान. पूण हांवें पवराफटांनी कोणाक दिल्या, म्हाका दिल्या. हांवें म्हणून कसा जेजूच्या गायनी हांव गुण जालो, हांव जालां. तूं जेजूच्या गायनी गुण जालय वस. हे हांवें उचारलेल्या सत्य काळजान कॉन्सर्ट मानून वंटांनी उचारलेल्या तक्षण कितें जाता, पवित्र आत्मो ऍक्टिवेट जाता. पवित्र आत्मो ते एनफोर्स करता, ती बसवणी म्हाका मेळाशी करता. अशें पवित्र आत्मो आमचे थंय जिवंक आमकां फाव जाला. हे आमी मुखल्या भागांत बाकी ऍक्टिवेट कशें करचें म्हणलें समजून घेवया. आमी मागया सर्गींच्या मोगाला बापा, तुज्या परिमीत मोगान जेजू तुज्या पुताच्या सॅक्रिफिसाक लागून आमकां तुजो पवित्र आत्मो फाव केले. आमचे थंय तो वस्ती करच्याक, सदांच ससनाक वस्ती करच्याक आनी तुजी स्वता आमकां उगडापी करच्याक, तुज्यो बसवण्यो आमकां जारी करून दिवच्याक. जें कितें तुवें बसयलें तें सर्व जेजूच्या नांवान आमकां मेळटा म्हणली खात्री दिवच्याक पवित्र आत्मो दिलाय बापा. त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी सदांच जिवंक आमकां फोव कर. खालतेपणी मागतो त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवी. आमेन, आमेन, आमेन.